स्मार्ट सिटीच्या नावान खंय तरी प्रायवेट बसी काडपाचो जो प्रयत्न चल्ला, जबरदस्तीन काडपाचो प्रयत्न चल्ला गोंय राज्य सरकाराचो आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा हितून इनवॉल्वमेंट आहा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो। त्या संदर्भान 28 तारखेक एक जे पळय नोटिफिकेशन पळय ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पळय 28 डिसेंबर 2023 ह्या दिसा पळय जे काडले, त्या नोटिफिकेशनान जवळ जवळ आमच्यो पणजे टू बांबोळे, पणजे टू मिरामार, पणजे टू तालिगांव, पणजे टू दोनापावल आनी पणजे टू बांबोळी वाया दोनापावल ह्यो बसी खंय तरी काडपाचो तितून हे दिल्ले, म्हणजे पब्लीश केल्ले ह्यो बसी काडून हांगासर कदंबाच्यो ज्यो आसा पळय मिनी बसी 30 सीटर, मागीर बीग बसीस इलेक्ट्रिकल बसीस 49 सीटर, मिनी बसी 26 सीटर आनी मायक्रो बस 14 सीटर आनी बगीज 11 सीटर ह्यो बसी घातल्यो वयतल्यो म्हणून। आनी ह्या ड्राफ्ट नोटिफिकेशनान पब्लीश केल्ले तेंच्यांनी हे ड्राफ्ट की गोवा रूल जे आहा, गोवा मोटर व्हेकल रूल 1991 हेचो रूल जो आहा 312 ह्याच्या अंडर 30 दिसां भितर ऑब्जेक्शन फायल करपाक लायिल्ले आनी त्या संदर्भान आमी इमिजिएटली 1 तारखेक नोटिफिकेशन 28 तारखेक डिसेंबराचे पब्लीश जाल्ले आनी आमी इमिजिएटली 1 तारखेक जानेवारीचे 3 ऑब्जेक्शनां फायल केल्ली आनी 2 तारखेक 1 ऑब्जेक्शन फायल केल्ले आनी बाकीचे जे आमचे ऑपरेटर आहा हेंच्यांनी इंडिविज्युअल जवळ जवळ 10-15 ऑब्जेक्शनां फायल केल्ली ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी कडेन, जी करपाक लायिल्ली कायद्यान नोटिफिकेशनां ती केल्या उपरांत आमची खंय तरी एक आमकां एक हे आसली आमची एक आमकां दिसतालें की सरकार आमकां आफोवन व्हरतले किंवा वाहतूक खातें जें आहा ते ऑब्जेक्शनां फायल केल्या उपरांत आमी जें कितें मांडलां भितर तेचेर आफोवन व्हरून खंय तरी चर्चा जातली, आमचें म्हणणें आयकून घेतले आनी त्या प्रमाणे फुडलो निर्णय घेतलो वयतलो। पुणून हांगासर दुख्ख दिसता सांगपाक की आजून पर्यंत आमकां ऑफिशियली म्हणटा ते कोणीच आफोवंक ना, इंडिविज्युअल फायल केल्ली तांकांय आफोवंक ना, बाकीची जी फायल केल्ली तेंचेरूय कांयच आफोवन चर्चा जावंक ना। मुख्यमंत्र्याक आमी संपर्क केल्लो, मुख्यमंत्र्यान पयलीं आश्वासन दिल्लें की स्मार्ट सिटीच्यो ज्यो बसी आहा ह्यो तुमचे कडेन मिटींग केल्या शिवाय आपूण सुरवात करपाक दिवचो ना। मोदी मागीर 2-3 फावटी परत मुख्यमंत्र्याक रिमांड केलें। गेल्या 8 दिसांक सुद्दां हांव टॅक्सीच्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्लो तेन्ना सुद्दां ताका याद केल्ली, तेन्ना सुद्दां म्हाका तेणें एश्युरन्स दिल्लो की आपूण तुमचे कडेन चर्चा केल्या शिवाय हो तुमकां कॉन्फिडन्सान घेतल्या शिवाय हो विशय आमी हे करचे ना म्हणून सांगलेलो की सॉर्ट आउट म्हणजे बसी चालू जावच्यो ना हें आश्वासन दिल्लेलें। पुणून अचानक जेन्ना 14 तारखेक स्मार्ट सिटीची जी मिटींग आसली सगळ्या ऑफिशियलांनी सगळ्यांनी पळय जी मिटींग दवरलेली ती मिटींग सोंपल्या उपरांत मुख्यमंत्री भायर येयल्या उपरांत तुमी खंय तरी ताका मिडिया प्रश्न विचारताले आनी त्या प्रश्नांक उत्तर दितना एका प्रश्नार बसी केन्ना स्टार्ट करता हेजे एका उत्तर दितना तेणी थंय इमिजिएटली सांगलेलें की आमी बसी ज्यो आहा ह्यो 1 तारखेच्यान म्हणजे नोटिफिकेशन जे पळय येयलां आतां फायनल नोटिफिकेशन पब्लीश जालां तेचेर 1 तारखेच्यान म्हटलां, तेंच्यांनी सांगलेलें की आमी चालू करतले इमिजिएटली आनी बस ऑपरेटर जे आहा प्रायवेट बस ऑपरेटर हांकां 3 पर्याय दिल्या म्हणून। आतां 3 पर्याय कोणा कडेन दिल्या आनी कोणा कडेन मिटींग केल्या हें आमकां काय खबर ना आयज पर्यंत आनी आमकां कोणी सांगूकूय ना। अशा तरेन फुडें वयताना काल 14 तारखेक फायनल नोटिफिकेशन जें आहा तें पब्लीश जालां आनी 1 तारखेच्यान बसी ज्यो आहा पळय ह्यो कदंबाच्यो आतां हांवें मेन्शन केले हदळ पळय तितल्यो सुरवात जातल्यो अशें थंय सांगलां त्या नोटिफिकेशनान। आतां प्रश्न असो जाता की खंय तरी सरकार कितें विचार करता की जवळ जवळ 70 बस ऑपरेटर आहा, तेचेर डिपेंडंट सीट बसीची सिटां करपी आहा, मेकॅनीक आहा, पेंटर आहा, मागीर ड्रायव्हर आहा, कंडक्टर आहा, ह्यो इतल्यो फॅमिली सगळ्यो ह्या धंद्याचेर डिपेंड आसा आनी हेंचो खंय तरी एक विचार न करता सरकार अशें टोकाची भुमिका घेता, आपूण हुकुमशाहीन वागलेल्या भाशेन निर्णय हांगासर घेता। ते जर पळोवंक गेल्यार आयज पोटार पांय दवरपाचो प्रयत्न जो सरकारचो चल्ला ही खंय तरी एक निशेध करण्यासारकी गोश्ट आहा आनी खंय तरी हेचेर सरकारान चर्चा करपाक जाय आसली अशी आमची हांगासर इच्छा आसलेली। पुणून कोणाचेच कांयच न आयकता की हो सरकारचो निर्णय जो घाई गडबडीन हो घेतलेलो आहा हो खंय तरी त्रासदायक आनी सगळ्यांक अन्यायकारक असो निर्णय आहा हांगासर। आनी
हे अशे निर्णय पळय जेन्ना जाता पळय तेचेर दिसून येता हांगासर, जेन्ना हे निर्णय जाता हेचेर दिसून येता हांगासर की माज जो चडला पळय सत्तेचो पळय न्हू, मनशाक माज चडटा एक सत्तेचो, तो माज कशा रितीन पळय चडला पळय तो हांगासर दिसून येता. म्हणजे कोणा कडेन चर्चा करप ना, कोणाक विश्वासान घेवप ना, जेन्ना मतां जायी तेन्ना लोकांक लागीं करप, खोटी आश्वासनां दिवप आनी मागीर खंय तरी कोणाचेच न आयकता जो माज चडलो. माज खंयच्यान येता? माज खंयच्यान येता? जर आमी पयले जर जाल्यार 1-2-3 इलेक्शनां फाटलीं जाल्यार म्हाका दिसता EVMाचेर चड विश्वास आहा. EVM मशीन जे पळय आहा वोटिंगाचे न्हू तेचेर चड विश्वास आसलेल्या कारणान हो सारको माज चडपाक लागलेलो आहा. म्हणजे मनशाची आनी गरजूच ना. कितेंय कोणी तर कोणाक व्हरतून तर दामले जाल्यार ते आपले पर्यंत पावतले हो कॉन्फिडन्स आहा. आनी ह्या कॉन्फिडन्साक लागून ह्यो गोश्टी हांगासर घडटा.